स्पीकर आयज BAC मिटींग आशिल्ली सो तितून खुबशे पॉयंट्स तुमचे कडेन डिस्कस केले इवन ऑपोजिशनान सो ताचेर कशें कितें निर्णय जातलो. ही जी बिजनेस एडवायजरी कमिटीची मिटींग जी पळय आसा ही ती स्पेसिफिकली आमचे येता ते सेशन जे 6 तारखेक 6 मार्चाक सुरू जातले तितून ट्रान्जॅक्ट करपाचें जें पळय बिजनेस आसा त्या बिजनेसाच्या बद्दल आसलेली. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार पयलो विशय सांगता हांव की आज पर्यंत टील 24 ऑफ फेब्रुवारी 2025 ह्या सेशनाक 563 क्वेश्चन्स येयले आमचे स्टेड क्वेश्चन्स आनी अनस्टेड क्वेश्चन जे आसा ते 1832. तेजे नंतर बाकीचे जे पळय हे आसा आमचे बिजनेस 0 अवर्स मागीर ऑब्युच्युअरी कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन पेपर टू बी लेट डावन इन द हावस कॉलिंग अटेन्शन्स ह्यो सगळ्यो गजाली आसता फुल्ला. तशेंच बरोबर कशें आसा की प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लिमेंटरी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर द इयर 25-26 थर्ड बॅच हो एक आमचो एजेंडाचेर सब्जेक्ट आसा. मागीर 6 तारखेक माननीय मुख्यमंत्री आसा ते कितें करतले की फुडल्या वर्साचे म्हणजे 26-27 जे बजेट आसा ते मांडटले. 2 दीस मागीर 9 आनी 10 तारखेक जनरल डिस्कशन जातलें बजेटाचेर आनी 11 तारखेच्यान 11 मार्चाच्यान 11 दीस डिमांड फॉर ग्रांट्स प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे हे डिस्कशनाक घेतले आनी मागीर 27 तारखेक ते बील पास करून घेतले. बाकीचे कोणाची जी बिलां आसा ती येयल्ली आसा प्रायवेट मेंबर्साची बिलां येयल्ली आसा ती बिलां आमी कितें केल्ली आसा की कन्सर्न डिपार्टमेंटाक वेटिंगाक बाकीचे सगळे गोश्टी तेंचे कडल्यान घेवपाक आमी धाडल्या आनी शक्यतो ती आमकां जर समज टायमली परत येयली डिपार्टमेंटा कडच्यान जाल्यार तिवूय आमी ती हावजान मांडटले. मागीर दुसरी गजाल कशी आसा की थंयचो एक सदांच विशय आसतालो की 48 आवर्स पयलीं आमकां एलओकीचे आन्सर मेळपा जाय. आमी सक्सेसफूल जाल्ले हें फाटल्याय सेशनाक सांगलेलें कितें की आमी 48 वरां पयलीं आमी आन्सर दिवपाक शकले सगळ्यांक म्हणजे कशी डिपार्टमेंटाची येयल्ली अपलोड केली सगळ्या मेंबरांक ऑनरेबल मेंबरांक मेळ्ळी. त्याच प्रमाणे कशें आसा तो तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार की सादारण आज 15 प्रायवेट मेंबर्स रेजोल्युशन्स आमी ह्या सेशनाक घेतले. बाकीचे लेजिस्लेटिव्ह बिजनेस जे पळय आसा पळय न्ही ते वेगळे वेगळे बिलां मागीर फायनान्शियल बिजनेस ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या सेशनाक जातल्यो. त्याच प्रमाणे कशें आसा की काही ऑनरेबल मेंबरांनी काही सजेशन्स दिल्ले आसा की ती काम जेन्ना पळय कामकाज सुरू जाता तेन्ना कशे पद्दतीचे हें आसपा जाय वातावरण तेन्ना हांवें तांकां सजेस्ट केलां की रिक्वेस्ट केलें तांकां की बरे पद्दतीन आमी वेवस्थीत जर हांव जर समज चलयलें जाल्यार लोकांचे प्रश्न वेवस्थीत मांडून आमकां सॉल्व करपाक मदत जातली. त्या खातीर इवन जो पळय बिहेवियर जो परमिटेड ना अशा पद्दतीचो बिहेवियर चुकून सुद्दां करचो न्हू. आनी म्हाका दिसता की सगळे मेंबर्स जे पळय आसा पळय न्ही ते म्हणजे लास्ट इयर कशें इलेक्शनाचें त्या खातीर प्रत्येक जाण आपल्यालो परफॉर्मन्स एकदम बरो करपाचो प्रयत्न करतलो. तो करता आसतना म्हणजे कसो आसा की लोकशाही पद्दतीन सामको तो हावजाक सोंपता अशा पद्दतीचो करचो अशी म्हजी तांकां रिक्वेस्ट आसा. आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केल्या आनी तेंचे जे लिडर जे आसलेले तांकां सगळ्या बाकीच्या मेंबरांक ही मेसेज पळय आसा ती दिवची आनी आमी सगळ्यांनी मेळोन सगळ्या गोंयचे जे कितें प्रश्न आसा ते सोडोवपाचे प्रयत्न करता आसतना एज ए सभापती म्हणून ह्या सभागृहाचो हांव सगळ्या मेंबरांक इक्वली ट्रीट करतलो आनी ताका इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी दितलो. काल तुमी